present COVID status in the state. Okay. Total number of the positive cases. आतापर्यंत पॉझिटिव्ह झाले सगळ्यो इट इज 359 म्हणजे हांव भितर रिकवर जाल्ल्यो केसीस सांगता 359 तितूंतले रिकवर्ड कितल्यो जाल्यो 67 केसीस पूर्णतः रिकवर्ड जाल्यो एक्टिव्ह केसीस कितल्यो आसा तर 292 आमकां कळपाक जाय ओके आनी 292 जर सिम्टोमॅटीक केसीस कितल्यो म्हटल्यो जाल्यार इट इज 21 समथींग 20 काय 21 इट इज एन सिम्टोमॅटीक केसीस म्हणजे जेका आमी COVID-19 पेशंट म्हणपाक जाता उरलेले कोरोना पॉझिटिव्ह पर्सन दे आर नॉट अ पेशंट ओके the active COVID positive patient is in 21 they are taking the treatment they are symptomatic rest all are asymptomatic 67 जर completely बरे झाले active cases आता 292 आसा आणि तुलो जर तुम्ही ब्रेकअप मागशात जाल्यार केसीस फ्रॉम आउटसाइड गोवा गोंयाच्या भायल्यान आतापर्यंत येयले पॉझिटिव्ह म्हणून आयले ते 108 म्हणजे ते फॉरेन कंट्रींतल्यान आयले एब्रॉड सी फेरर्स आसतले भितर मागीर महाराष्ट्रांतल्यान मुंबयच्यान आयले कर्नाटकांतल्यान आयले कोण वेस्ट बेंगालच्यान आयलो आनी हे सगळे जे आसा पयलीं पॉझिटिव्ह एक्सेप्ट दॅट 2 ड्रायव्हर हे जर सोडले जाल्यार सगळे गोंयकार 108तले सुद्दां एक्सेप्ट 2 ड्रायव्हर्स तर 2 ड्रायव्हर्स आनी एक पेशंट म्हणून आयलो हे 3 मनीस जर सोडले जाल्यार हे सगळे गोवन सगळे गोंयकार मूळ गोंयकार म्हणजे जेचे कडेन वोटींग कार्ड आधार कार्ड तो गोंयकार ओके केसीस फ्रॉम मंगूर हिल इटसेल्फ म्हणजे मंगूर हिलाक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जो एक फॅमिली पॉझिटिव्ह जाली तेच्या उपरांत मेळ्ळें 194 हे मंगूर हिलांतलेच आतां केसीस लिंक्ड विथ द मंगूर हिला खातीर लिंक जावन वेगवेगळे केसीस पॉझिटिव्ह आयले त्यो कितल्यो तर 57 आता हितून हेल्थ वर्कर्स या पयलीं हेल्थ केअर वर्कर आमच्या 19 पॉझिटिव्ह जाले रिलेटिव्स ऑफ दॅट हेल्थ केअर वर्कर्स हे 11 पॉझिटिव्ह जाले केटीसीचे एम्प्लॉईज 4 पॉझिटिव्ह जाले आमचे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉईज स्टाफ 4 पॉझिटिव्ह जाले आता हे वेगवेगळे कडेन मेळ्ळे खंय तरी सत्तरीक मेळ्ळे खंय तरी पाडपळीक मेळ्ळो खंय तरी सांग्यार मेळ्ळो ताजे उपरांत बायणा मेळ्ळो अशे टोटल वेगवेगळे कडेन सगळे कडेन मेळ्ळे आता पर्यंत गोंयांत टेस्टी कितल्यो केल्यो 32,194 टेस्ट वी डीड which is the ratio wise जर पळयत which is the highest in the country 32,194 highest in country ratio wise म्हणजे ratio we compare to our population okay awaited report it is 1098 1098 लोकांचे आजून रिपोर्ट अवेलेबल आसा आता आमच्याकडे फॅसिलिटीज कितली अवेलेबल आसा लोकांक ती चिंता आसा आनी कितें आसा ते आमचे कोवीड हॉस्पिटल इटसेल्फ हॅविंग द कॅपॅसिटी ऑफ 220 बेड आता कशें आसलें आमच्याकडे पयलीं आमी वेगळे कोवीड केअर सेंटर करूंक नाशिल्लें म्हणून सिम्टोमॅटीक असिम्टोमॅटीक सगळ्या लोकांक आमी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर अशा पद्दतीन एका एका टप्प्याचेर आमच्या कोवीड हॉस्पिटलांत ताका एडमीट करताले जेंकां म्हणजे आयज पर्यंत एकाय पेशंटाक वेंटिलेटराची गरज लागूंक ना फक्त 1-2 पेशंट जेका ऑक्सिजनाची गरज लागली बट दे आल्सो रिकवर्ड आमच्या कडेन थंयसर डायलिसिसची सिस्टम म्हणजे सगळे आवर हॉस्पिटल इज वेल इक्विप्ड एक पेशंट आतां किडनी फेलियर जो पॉझिटिव्ह जाल्लो ताची डायलिसिसची सोय सुद्दां थंयच आसा ती इज रिकवर्ड ओके एक कॅन्सर पेशंट आशिल्लो तोय कोविडांतल्यान रिकवर जातो कोविडांतल्यान रिकवर जातो तो कॅन्सराची ट्रिटमेंट मागीर भायर घेतलो किडनी फेलियरांतल्यान तो कोविडांतल्यान रिकवर जातो किडनी फेलियराची तो ट्रिटमेंट परत भायर घेतलो हेजो अर्थ तो हे जालोच न्ही हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा आतां आमी कोवीड केअर सेंटर सुरू केला कोवीड केअर सेंटर खंय सुरू केलें आमी तर PHC शिरोडा हांगासर 220 बेडाचें प्रोविजन हे शिरोड 250 बेडाचें प्रोविजन हे शिरोडा आसा नवीन आमी कोवीड केअर सेंटर सुरू करता आमी वेर्ना हॉस्टेल पळयला विच इज इन आयसोलेशन इन हातून थंयसर आमचे कडेन परत 220 बेडाची सोय आसा इट इज अ हॉस्टेल इट इज अ कोवीड केअर सेंटर रायट इट इज हॉस्टेल सी स्कॅनचे एक हॉस्टेल आसा आमी रिक्विजीट करता 220 बेड्स वेर्ना हांवें ओके हे आत्तां आमच्या कडेन तशी जर पळोवंक वचत जाल्यार
150 बेड इन अ कोविड केअर सेंटर आणि 220 बेड इन अ कोविड हॉस्पिटल ही आमच्याकडे आत्ता फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा. गोंयांत आतां पर्यंतचो मॉर्टेलिटी रेट इज 0. इन इंडिया इट इज 2.7. दुसरी गजाल हांव मुद्दामून तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता, आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो जो स्टाफ पॉझिटिव्ह आयला ते चुकून वेगवेगळ्या कारणां खातीर आयला आसतलो, तांच्या बद्दल कोणीच म्हणजे गांवांत तांकां इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील जावचो आनी आमच्या गांवांत हो पॉझिटिव्ह जालो. ताका सगळ्या जाणांक सहकार्य करप गरजेचें आसा. एखादो जर स्टाफ पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार ताच्या पुराय फॅमिलीचें सगळें टेस्टिंग करप, तांकां आयसोलेशन व्हरून दवरप ही सगळी काळजी आमी घेता. जरी आत्ताच्या घडीक आमचे एक्टीव केसीस 292 जरी आसल्यो, म्हाका खात्री आसा फुडल्या 10 दिसांच्या भितर इट इज एन अप्रॉक्सिमेटली 150 ते 150 केसीस तरी ह्यो रिकवर जाता. कारण ताका 7 दीस कंप्लीट जाता. कारण 7 दीस विदीन 7 days दे आर कमिंग नेगेटिव्ह. म्हणजे वेळ पडल्यार 192 केसीस 7 ते 10 दिसांच्या भितर ह्यो केसीस परत रिकवर जातात. आमी अशा पद्दतीन तांकां वेवस्थीत रित्या रिकवर जावन परतूय बी सेफ झोना कडेन हाडपा खातीर हेल्थ डिपार्टमेंट आनी पुराय एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ हांचें सगळ्यांचें काम हे वेवस्थीत रित्या सुरू आसा. 24/7 आमचो सगळो एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आसतलो, हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसतलो, तो कंटिन्युअसली काम करता.